असेंब्लीच्या एक प्रथा अशी असता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना असता म्हणजे जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय ही प्रथा असता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें. ही प्रथा ते फॉलो करताले. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता चड करून मॉन्सून सेशन तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायझरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली जी एक फॉर्मॅलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शें जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हजे मनान म्हजे तकलेन येना. ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप वो ना हांवें डिसायड करूंक ना. पुणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स. फॅक्ट्स आर बेस्ड ऑन अ कन्व्हेन्शन. Convention is that you call a meeting before the process begins, not after the process gets over. So I don't know how effective and what use will be of that meeting, other than it being a mere formality.